भाग्यवंत आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणी. भाग्यवंत आंतून, तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केलोली विस्मिताय आयकून व्हडा बोरवाशान हांवूय तुजे फुडें येतां आनी तुजी दोळ्याळ नदर म्हजेर घाल म्हूण खालतेपणी मागतां. नोमान तुका भाग्यवंत आंतून, निर्मळकायेच्या लिली फुलां, नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा, नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शिव वर्तमानाच्या दोर्म दिता. खोर म्हजें जिवीत नितोळ निर्मळ, भोर म्हजें मोन जाणवायेन, पेटूय म्हजें काळीज प्रिती मोगान, आनी सोर भोंवती म्हज्या कुरण्यांनी देवाचें उतर परगटूंक म्हाका शिकय. हे देवाच्या इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजीर ओळखून घेतां आनी म्हजें कोती बरीत काळीज तुका उक्तें करतां. आनी तुजे विंगेंत आयिल्लो तोच बाळूक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बोगसणें दितलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आस बाळगितां आनी बोरवाशान रावतां. भाग्यवंत हातून दुखेस्तांच्या बुजवंडारा तुजी दोळ्याळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे, हुस्के आनी कोंती, म्हज्यो भिरांती आनी आखांत पडे. तुजे विंगेंत असल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी मेळोवन घे म्हाका हो उपकार आनी म्हज्या हुस्क्या कोतींतलोय म्हाका निवार. ह्या वेळार तुका जाय तें माग. उत्सुऱ्यांच्या भाग्यवंत हातून तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणूनय, पूण तांकां सदांच पावोंक तूं राजी आसाय. तर तुजे पदवेदार मोजोतीन एक खालतिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळोवन घे म्हाका निर्मळाय आनी खोनवाळाय, तोंडाय आनी शांतीताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणीकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोदी जेजू सारकेले बरे गवडी ते जावंक निर्मी आनी ताच्या हातान घातलेल्या हिंडांक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलोवंक तांचे खातीर तूं थांबो नासतना विनोती कर. आमेन. तुझे सोशी आल्या दोनुया, मोजो तुझी मागूंक आमकां, आयतोर तुझा सोमेस्ताची, दोयेन बाकूय गरज आमची, आयतोर तुझा सोमेस्ताची, दोयेन बाकूय गरज आमची. तुझे सोशी आल्या दोनुया, मोपूंक तुका मोय मार्गा, घालतून ओदोर देवा तुजी, सोमेस्ताचेर काकलुदीची, घालतून ओदोर देवा तुजी, सोमेस्ताचेर काकलुदीची. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. सर्वेस्पूर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाच्या इश्टानो, जायते पावटी आमी देवाक फावो तसलें जिवीत जिवंक ना. आमचेंच बरें देणें आमी आमच्या जिवितांतल्यान जिवन दिवंक ना. ह्या आनी साबार हेर पातकांचो उगडास करून ह्या वेळार हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमकांच आमी तयार करुया. काळजंतां दूख धरून म्हणुया, हांव पातकी सोड पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मोनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सदांच सांगवार मारी सगल्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोड पदवेदार देव आमची काकलूट करूं.
आमची पातकां भोगसूं आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Sumia, sumia, kaklut ko. Sumia, kaklut ko. Krista, Krista, kaklut ko. Krista, kaklut ko. Sumia, sumia, kaklut ko. Sumia, kaklut ko. Sumia, 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 kaklut ko. ह्या वेळार आमी आमची देसावां देवा मुखार घालुया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा सासणाच्या देवा, तुवें पादुवाच्या बागेंत दांतुनी कोऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसंगार आनी गोरजे आकांतांक आसल्याचो तीर आसरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगल्या आमच्या गरजांनी ताची मोजूत आमकां मिळूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेतान राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. Amen. बागिवोन पावलोन तेसालोनिकारांक बरयलोले पयले चिटीवेलें वाचप. भावां भयणीनो, खंयच्या काळार आनी घडयेर हें घडटलें ते विशीं हांवें तुमकां बरोवची गरज ना. कित्याक चोर जसो रातचो येता तसो सोम्याचो दीस येतलो म्हूण तुमी बेस बरीं जाणत. स्वस्ती आतां भिरांत ना अशें म्हणटात थंयच आसतना बालोंतीचें वायट अकस्मात सुरू जाता तशें रावून आसलोलें निसणटण तांचेर येतलें आनी तांतलो कोणूच सुटचो ना. तो दीस चोर कसो येवन तुमकां सांपडावंक तुमी काळोखांत नात. भावां भयणीनो, तुमी सगळीं उजवाडाचीं आनी दिसाचीं भुरगीं. आमी रातीचीं आनी काळोखाचीं न्हय. म्हणटूच हेरां भाशेन आमी न्हिदून आसचें न्हय, पूण जागृत रावुया आनी खाण पिवण थोडें करुया. कित्याक आमी आपल्या क्रोधाक सांपोडची न्हय. बोगोर आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता उदेशी आमी सोडवून जोडची अशें देवाचें निर्मण. आमी जिवी आसूं वो मरून वचूं ताच्या एकवटांत आमी जियोंचे खातीर जेजू आमचे पासत मेलो. म्हणटूच जशें तुमी करून आयल्यांत तशेंच एकामेकाक बुजवण दियात आनी एकामेकाचो भावार्थ गोठ करात. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो सबाब जातलो. सर्वेस्पराची दया मोया म्हाका भोगूंक मेळटली. सगळीं म्हणोया. सर्वेस्पराची दया मोया म्हाका भोगूंक मेळटली. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारूक. कोणाचीच म्हाका भिरांत ना.
सर्वेस्पोर म्हज्या जिविताचो किल्लो कोणाचेच मुखार हांव कांपना सबाब सर्वेस्पराची दया मोया म्हाका भोगूंक मेळटली सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां ही एकूच म्हजी आशा सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें ठिकाण सर्वेस्पराची गोडसाण चाकून भोगूंक ताच्या मंदिराचेर दोळे लावन रावूंक सबाब सर्वेस्पराची दया मोया म्हाका भोगूंक मेळटली हें हांव खात्रेन जाणो जिव्या मनशांच्या देसांत सर्वेस्पराची दया मोया म्हाका भोगूंक मेळटली सर्वेस्पराचेर विस्वास दवर थीर राव कालीज गोड दवर आनी सर्वेस्पराचेर पातयोन राव सबाब सर्वेस्पराची दया मोया म्हाका भोगूंक मेळटली उद्गाराक उबी रावुया Soy Solvespora, soy Solvespora, soy Solvespora, soy Solvespora, soy Solvespora, soy Solvespora, एक वोट प्रवादी आमचे मोदें उपजलो आनी देव आपले पोरचेक मेळूंक आयलो Soy Solvespora, soy Solvespora, soy Solvespora, soy Solvespora, soy Solvespora, soy Solvespora, soy सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं तुमचे सवे आसूं लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या जेजू गालिलियांतल्या कफरनांव नोगरान देवून गेलो आनी सोनवारा दिसा लोकांक शिकवण दिवंक लागलो तो अधिकारी आसलेले पोरी उलयतालो देखून ताचे शिकवणे विशीं तीं भारी अजाप जातालीं मेडो देंवचार बसुल्लो एक मनीस देवस्थानांत आसलो आनी ताणें व्हडल्यान आरडून म्हणलें नाजारेतकार जेजू सांग मातशें आमचे कडेन तुका कसलें काम आसा आमचो बोसमी करूंक तूं आयला हितून तूं कोण तो हांव जाणो देवाचो पवित्र केल्लो भोक्त तूं पूण जेजून ताका धमकावन म्हणलें ओगो राव आनी ह्या मनशा भितरलो भायर सर आनी देंवचार सगल्या मोदेकूत ताका दोरनीर आपटून पूण ताका मातूय दुखोय नासतना ताचे भितरलो भायर सरून गेलो सगलीं अजाप जालीं आनी एकामेकाक म्हणूंक लागलीं कसलें उतर हें अधिकारान आनी पदवीन तो मेळ्या आत्म्यांक आज्ञा करता आनी ते भायर सरून वेतात आनी ताची खबर गांवां गांवांनी आख्या प्रांतान गाजली जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान हें म्हाकानी तुका क्रिस्ता इश्टानो 1973 ह्या वर्साक अमेरिकन एक हॉरर फिल्म भायर सरलें आनी हें चलचित्र आजून लेगीत सगळ्यान बेस्ट हॉरर फिल्म म्हूण मानतात कित्याक जायतीं जाण हें चलचित्र हें पिक्चर पळोवन भियेलीं आनी हें चलचित्र एका विलियम ब्लॅटी हाणें पुस्तक काडलेलें ताचेर आदारलोलें आसलें नॉवल जें भायर काडलें ताचेर आदारलोलें आसलें आनी हें चलचित्राचें नांव एक्झिसिस्ट हें पिक्चर हो एक थंयसर काणी सांगता एक ल्हान भुरगें ताचेर देंवचार बसलो घरांत पयलें नाका जाल्ल्यो वस्तू जावंक लागल्यो कितें कितें आवाज आयकूंक आयलो कोण कोण मरूंक लागलीं आनी हे भुरग्याचेर देंवचार बसला तो पळोवन हे भुरग्याची आवय खूब भियेली आनी आकांतली आनी त्याच पासत
दोन पाद्रीशीं गेली ह्या भुरग्याक वाटावंक आनी हे पाद्री ह्या भुरग्याचेर एक्झॉसिजम करून ताका वाटायतात. हें पिक्चर जायत्या जाणांक भिरांत हाडटा, आजून लेगून बेस्ट हॉरर फिल्म म्हूण पाचारतात. हें पिक्चर पळोवन चलचित्र पळोवन जायत्या जाणांच्या मनांत जायते भाशेचे प्रश्न येतात. खऱ्यांनीच मनशाचेर देंवचार बसता काय? आवय आयकोंक पळोवंक भिरांत कशी. भूत बसप देंवचार बसप हाचे मदें जायतो फरक आसा. आनी पवित्र सभा पवित्र पुस्तक हाचे वयर कितें सांगता काय? सरळ वो साडसुबी शिकवण वो सोजमणी आमकां मेळना, पूण पवित्र पुस्तकाच्या आदारान आमच्यान हाचे ह्या विशयाचे सोजमणी घेवंक जाता. आतां बागीवन तोमास जाकीन म्हणटालो, जरी तर आमी चिंतूंक लागत देंवचार वो असल्यो वस्तू नात जाल्यार आमी पिशीं कशीं. कित्याक? संवसारांत दिसता त्यो वस्तू आसात जाल्यार ना दिसत्योय वस्तू आसात. देवान संवसार रचलो तेन्ना दिसत्योय वस्तू रचल्यो, ना दिसत्योय वस्तू रचल्यो. आनी त्या पासत आमी पळयतात जाल्यार सगळे संवसारांत दिसत्यो वस्तू आमकां दिसून येता. आमची कुडूय आमकां दिसून येता, पूण आमकां ओतमोय आसा पूण तो आमकां दिसना. हो आमकां पुरावो कसो की ना दिसत्योय वस्तू आसात. आनी ह्यो ना दिसत्यो वस्तू आमकां पवित्र पुस्तकूच हाचो पुरावो कसो दिता. स्पिरिच्युअल बिंग वो आत्मीक रचनात ह्यो आज बोडवे हे देवाच्या विस्वासान रावलेले, सदांच देवाचो मोग करतले, देवा थंय आसलेले आनी तांकां आमी मान सन्मान दितात, तांची फेस्तां लेगून आमी करतात. जाल्यार दुसरे वाटेन देंवचार सैतान आसा, जो आमी ताका फॉलन एंजल म्हणटात. देवाक नाकारलो, स्वताक नाकारले, बरेपणाक नाकारलो आनीक देवा कडसून पयस गेलो. हे भाशेन वायट आत्मो जालो, मेळो आत्मो जालो देंवचार. आनी ताचे सांगाता जे गेल्ले ताचे सांगाती तेवूय जाले वायट. आनी हाची खबर आमकां जायते कडेन मेळटा की बागेवन पावलूच दुसरे चिटीन कोरिंतकारांक बरोवन 11व्या थंयसर आमकां मेळटा होच बऱ्या आंजाचें रूप घेता हो सैतान आनीक दिश्टी पडटा. वायट तें करता, तो बरें करिना. फोटिंगपणाचो आत्मो तो, फोटींग सगळें इदवास करता, वायट आसा तें करता, त्रास करता, भियोयता. आनी आमकां जुवांव सांगता 10व्या वडीन जेजूच शुभ वर्तमान जायते फावटी जेजूची कोरणी दाखयता की जेजून जायते जाणांक निवारले, देंवचार बसलेल्यांक निवारले. जावं ते मार्कूच्या शुभ वर्तमानान 5व्या वो आयच्या शुभ वर्तमानान जंयसर आमकां मेळटा जेजूचें मुणयारपण पिडेवंतांक बरें करताले, कोणाकूय बऱ्याक पावताले. थंयसर देंवचारूय काडटाले, जे देंवचार मनशाक त्रास दिताले, मनशाचो जीव इबाडटाले. आनी ह्याच संदर्भान आयचें हें वाचप. देवस्थानान सगळीं आसात बरीं, पूण एक मनीस उबो रावता, हो मनशा भितर देंवचार बसलेलो आनी बोवाळ घालूंक लागता, सगळे कुफुसांव करता. पूण जेजू अधिकारान ताका हेकूच उतर म्हणटा आनी त्याच अधिकारान हो सैतान भायर सरता. सगळीं जाणीं पळयल्लीं तीं अजाप जातात. हें आनी कितें? हाच्या उतराक सैतान देखून मान दितात, मेडे ओतम्या देखून मान दितात. कित्याक? जेजू आसलो देव आनी देंवचार देवा फुडें कोण काय? हेंच घेवन जेजूचेच आयच्याच हे वाचपाचेर नदर मारून आमचे जिवितांत संवसारांत जेन्ना आमकां असले केसीस मेळटात जंयसर देंवचार बसला, असल्यो खबरो आयकोंक येतात, आमी कितें करचें तें आमकां कळून येता. होच तो उपाय, होच आयज जेजून केला तो उपाय पवित्र सभा घेता. एके भाशेन ताका म्हणटात एक्झॉसिजम. हें एक्झॉसिजम जेजूच्याच नांवान पवित्र सभा उक्तेपणी देवाच्याच अधिकारान सैतानान
आपणाच्या फासांत वो आपणाचे पोदवेन जाका दवरला जावं तो मनीस वो वस्त ताका निवारूंक हे मागणें उच्चारता. हो साक्रामेंट न्हय पूण एक सॅक्रमेंटल जुंयसर पवित्र सभेच्या भावार्थान आनी पवित्र सभेच्या मागण्यान हे मागण्या उद्देशी सोयतानाच्या फासांतलो मनीस तेच भाशेन वस्तूय निवारतात, शुद्ध जातात. हे पवित्र सभेन दिल्ले मागणे आयज लेगून आदितावन आयज लेगून करीत आसात. जुरी तर आदले व्हड बागेवन जाणार हाची खबर करतात जाल्यार आयज तें बरे भाशेन बेस बरे भाशेन मांडावळीन एक रितीन घातलेलें आसा. आनी तें दोन भाशेचें आसा. एक म्हणटा तें सिंपल एक्झोसिजम जें आमी सगळ्या दर एका बावतिजमान करतात. जेन्ना भुरग्याक भितर हाडटात थंयसर एक रीत आसा धाकटीच देंवचारा विरुद्ध मागणें. थंयसर भुरग्याक ओड्ड्याक तेल लावन देंवचारा विरुद्ध हें मागणें करतात. हें धाकटें एक्झोसिजम सोयतानाच्या फासांतलो आनी तेच भाशेन पातकाच्या फासांतलो हे भुरग्याक एके भाशेन मनशाक निवारूंक. पूण दुसरें आसा तें म्हणल्यार मेजर एक्झोसिजम ताका सोलेम एक्झोसिजम म्हणटात. जंयसर फक्त एका पाद्रीन आनी बिस्मान तें करूं येता. आनी कित्याक काय कित्याक एक वेगळोचो समज आसा. कोणेंय करूंक जाता, कोणेंय देंवचारा विरुद्ध मागणें करूंक कोणेंय निवारूंक शकता अशें दिसता. ना, एक आसा तें म्हणल्यार डेलिव्हरन्स प्रेयर जाका म्हणटात सुटकेचें मागणें. जंयसर कोणूय जावं तो एका मनशा जेन्ना तो ताचेर कसलोच देंवचाराचो प्रभाव आसा त्या मनशाचेर मागणें करतात. हे देंवचाराच्या प्रभावांतलो कोश्टांतलो निवारूंक. पूण हांगासर एक्झोसिजम हांगासर पाद्री ओ बिस्म सारकी वडिलांची परवानगी घेवन ही रीत करता तेन्ना तो सोयताना लागींच झूज मांडटा. एके भाशेन सोयतानाक होच जेजूच्या नांवान अधिकार दिवन ताका भायर काडटा. मनशाचेर मागणें न्ही पूण सोयताना लागीं लढाई. आनी त्याच पासून हें कोणेंय करूंक जायना. फक्त परवानगी सारकी परवानगी आसलो बिस्म ओ बिस्मान दिल्ली दुसऱ्या पाद्री तोच करता. हाका म्हणटात एक्झोसिजम. आनी ह्याच पासून पवित्र सभेन दिला तो नेम किरीत भाशेन आमकां कॅनन लॉवान मेळटा. फक्त पाद्रीन आनी बिस्मान करचो म्हणून. मनशा भितर ओ मनशाक सोयतानान गिरासलो वो आपले पोदवेंत हाडलो आतां मनशाचें कांय जायना. ना, शिव वर्तमानान जेजून आपली पोदवी देवीक पोदवी अधिकारान ह्या सोयतानाचेर लढाय मांडली आनी ताका भायर घालो. ह्या जेजूचेर आमी बाबार दवरतात आनी होच ताचो अधिकार हीच पद्दत घेवन आयजूय आमी सोयतानाचेर लढाय मारतात. त्या पासून आमी बागेवन आंतोनीच्या जिवितांत पळयतात. ताणें आपल्या उतरांतल्यान तशेंच कुरण्यांतल्यान सोयतानाचेर व्हड झूज लढाय मांडली. सोयतानाचेर जैत व्हेलें. आमी कितें करची गरज काय? निराशी जावची गरज ना. पयले सुवातेर देवाक भिवोवची गरज न्हय. सोयतानाक जायते फावटी असल्यो खबरो आयकूंक येता तेन्ना आवय भिरांत दिसता. त्या घरांत वचूंक भिरांत दिसता. कितें आलता दोलता त्यो वस्तूंक आमी भियेतात. एके भाशेन सोयतानाकूच भियेतात. पूण सोयतानाक की व्हडलो आसा देव पदवेदार ताका भिवंक आमी फाटीं उरतात. पयले सुवातेर देवाक भिवोवची गरज. दुसरे सुवातेर जायते फावटी आमकां दिसता की हें जालें मनीस काबार ना. ओ कोणाकूय जालें जाल्यार काबार वायट. आमचो मागण्याचो तेंको दिवप खूब गरजेचें. कितेंय जावं तें घर जावं ती वस्त जावं तो मनीस देंवचाराच्या फासांत येता तेन्ना आमच्यान सांगूंक जायना केन्ना येता तो. आमी ताका मागण्याचो आदार दिवंक गरज. आतां कित्याक येता हो प्रश्न जायते फावटी येवंक शकता. ह्या प्रश्नाक जबाब दितलो फक्त देव. जायते फावटी मनशाक देवाची ओळख दिवंक जाय हें जावंक शकता. जरी तर ताच्या जिवितांत कसली देवाची भिरांत घालूंक जाय हें जावंक शकता. ओ दुसरी हेर काडना देवाक ती खबर आसा. पूण आमचो जबाब एके भाशेन मागण्यांतल्यान दिवंक जाय. तिसरे सुवातेर सगळेंच
देंवचार म्हणोपूय वायट एके पावटी घरांत आवाज येता घोडी उंदीर चोड जाल्यात आनी आवाज येता तो ओ दुसऱ्यो वस्तू जावंक शकतात सगळे वायट ओ देंवचार म्हणोंक जायना हेंवूय एक व्हड वायट सगळे देंवचाराचेर लक्ष घातलेलें आमी चड देवाचेर लक्ष घालूंक गरज चवथे सुवातेर भितुरल्या देंवचाराक भियेतात पूण भायल्या देंवचारांक भियेनात नागोवप फोटोवप वायट अधिकार चलोवप दुसऱ्याक त्रासान घालप हे चड व्हडले मेडे वतमे दुसऱ्या मेड्या वतम्याक काडूंक जाय ते प्रयत्न करतात ते सुवातेर आमी धांवतात पूण ह्या मेड्या वतम्याक आमी बरे बरे पोसतात तांकां तशेंच दवरतात आयज म्हजो होय लक्ष जावंक गरज असल्या मेड्या वतम्यांक हांवें काडूंक गरज कोणाचो आदार घेवन फक्त त्या पदवेदार जेजूचो आनी पांचवे सुवातेर जेन्ना असलें कितें जाता तेन्ना न्हय ते सुवातेर धांवप न्हय मोराचीं पाखां लावप उदक फापडूंक पूण बोलदेन जाल्यार जेजूचे पदवेचेर पातयेवन पवित्र सभेच्या मागण्यांत वांटो घेवन हे देवाच्याच जेजूच्या बऱ्या आदारान हे वायटाव निवारूंक आमी वेची गरज न्हय वेगवेगळे ओ आड ते सुवातेर वचून असलें करप आयज जेजू जो पदवेदार जाणें शिव वर्तमानान आमकां दाखयलें की देंवचाराचेर देखून ताका अधिकार आसा तोच देव ह्या आल्ताराचेर येतलो किरीत भाशेन आमच्या जिविता पासून मागुया आमच्या कुटुंबा पासून मागुया जरी तर आमकां दिसता असलें कितें आसा तें आमी ह्या वेळार देवा मुखार घालुया जो ह्या आल्ताराचेर येतलो सगळीं उबी रावया आनी ह्या वेळार आमची मागणी देवा मुखार आमी घालुया आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या हातांत घातलेलो अधिकार जबरदस्तेन न्हय पूण सेवे चाकरेच्या मनान आपल्या हातांत घातलेल्या भावार्थ्यांचो गौळीक परामास करूंक वापरूंक तांकां बळ दी म्हूण देवा लागीं मागुया सोर्गीच्या देवा बाबा आमचे मागणे आयकून घे आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी आपूण पोरजेन वेंचणुकां उद्देशी विचून काडलोले प्रतिनिधी म्हूण उक्तेपणी ओळखून घेवंक आनी शात्ती फुलोवन न्हय पूण ल्हानविकायेन आनी सादेपणान आपल्या हातांत दिलोलो कारबार सात्वीकपणान आनी विस्वाशीपणान चलोवंक तांकां देवाचो आदार मागुया आमचे क्रिस्ती पोजेन आपल्यो धर्मीक जबाबदारी आनी आपले आत्मीक जिवीत सुदारपाचे सगळे नेम कायदे एक भायली रीत कशी पाळूंक न्हय पूण भितरले आत्मीकतायेचे खोलायेन आपले क्रिस्ती जिवीत जिवंक तांकां देवाचो आदार मागुया आयचो आमचो बागीबोन तातोनीचो दीस भोक्तीन पाळटना आनी सगल्यो आमच्यो गरजो ताचेच मजतीन देवा मोरयांत उबारतना खेरीत भाशेन आयचे इंतेसांव भेटयतल्या लॉरेन्स रॉड्रिगीस हाचे पासत आनी बरोबर फ्लॉरी बार्रोस हाच्या दुसऱ्या एका इंतेसांवा पासत मागतना आमकां सगल्यांक खालतिकायेची मनशां
कोर म्हूण देवा लागीं मागुया. सोर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे ऐकून घे. दोळ बापा कालतिकायन तुजे फुडें मागणी दवरल्यान ती दोयेन आयकून घे म्हणून मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. राबाक माना कोण कोण बायलो, सायकालसाची गोरी भोगती. नाका नाका बलिदाना, सायबेल्याची दोया प्रीती. मोगाळ बापा मानून तुगे, मोगान केली बेटोनी. मोगाळ बापा मानून तुगे, मोगान केली बेटोनी. बापाक माना भांगार रुपे, साय प्रीती मोगाळ वयलोलो. नाका नाका पयशाही पण, साय दुबल्यांचो केलो हुस्को. मोगाळ बापा मानून तुगे, मोगान केली बेटोनी. मोगाळ बापा मानून तुगे, मोगान केली बेटोनी. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवा मानून दियो म्हूण मागुया. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सुबेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेव. सूर पदवीदार आनी भोव वर्त्या देवा, तुज्या बागिवंताच्या उगडासाक हो योद्न समोरपून तुजें तोरपण आमी ओळखून घेता आनी तुजे मुखार सोरपटून तुका उलो मारता. आमच्या गोवड्या खाल तुज्या मोगान जीव सासनाची सोडवण जोडूंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता. सर्वेस्पोरांक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्वरा पवित्र बापा, सूर पदवीदारान सासनाच्या देवा, सूर खाडे आनी सुरवताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. श्रेश्ठ गुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बोडान सुफोळ करताय. तुज्या विस्वासी मोगाचे तूं तांकां गोवाय करताय. तुजे सुरवणीचो फूड आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरोंतरी. देखून सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोसान आमी तुजी स्तुती गायता. पोवीत पोवीत पोवीत, दोलबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भोल्यार तुज्या वैभवान. उत्सर्गी उत्सर्गी तुका जोय जोय जोय. सर्वेस्पोराचे नावी येता येता ताका जोय. उत्सर्गी उत्सर्गी तुका जोय जोय जोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगोत. आपलेच कुशीन कोस्ट मोरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो म्हणलो,
तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पुंची तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यान सासणी कोराराचें रोगत पातकाचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सोमेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक खोरात बावार्थाचो गूट पोरगोटुया Gesù melo, Gesù ci bonzala, Gesù novianie dolo. Gesù melo, Gesù ci bonzala, Gesù novianie dolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतले आमा सोमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पर आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवडी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बोरवसो धरून मेल्यान ती आमच्या बाब भयणीची काकलूट कर तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोर जोडीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची किरीत भाशेन जी कोण वावर दोंदो सोदतात जी कोण पिडयेंत आसात आमच्या कुटुंबाची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाची माय सांगाती बागेवन दोन उतां बागेवन आंतून आनी सूर काणी तुका मानुल्ल्यान त्या सगळ्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटत तांचे सांगाता तुजी मुही मागावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदून आनीक वैभव तुका सासणाच्या सासना Amen. देंवचारा विरुद्ध निवारपाची ही रीत करूंक पवित्र सभेन किरीत एक पद्दत दिल्ली आसा आनी ती कोणाचेरूय करूंक जायना जायते फावटी मनशाचो बेस पडोवंक पडटा ताची भलायकी ताची मानसीक परिस्थिती आनी हें सगळें पडले उपरांतूच करतात जायती जाण आमचे मोदें भाव भयणां बाड्या कोश्टतात तांकां आमी टॅग करतात तांचेर कोण बसला म्हणून जावं तांची मानसीक परिस्थिती सायकोलॉजिकल कंडिशन गंभीर आसा तांची भलायकी गंभीर आसा ह्या मनशांचोय आमी उगडास करुया तांचे पासून मागुया जावं तीं कोश्टतात तांचें कुटुंबूय कोश्टतात तांकां उगडास करतना किरीत भाशेन आमच्याय कुटुंबा पासून मागुया आनी जेजूनच शिकयल्लें प्रार्थना आमी म्हणुया आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओत्रेकता तूं आमकां तुजी उदार काकलुटीन सूर पातकांतली सुटय आनी सूर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासना सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दुर्मदांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता राजवट चलयताय सासणाच्या सासना आमेन सुम्यात शांती सुद्दां खाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात
देवाचे शिलये संवसाराचे पाप काटुले आमची काकूत कोर. देवाचे शिलये संवसाराचे पाप काटुले आमची काकूत कोर. देवाचे शिलये संवसाराचे पाप काटुले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटा ती शिडीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगल्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हजे भितर घेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रोगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून एके ओत्मीक तरेन म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी तुकाच हांव एकवटून रावूंक सोदतां. तुजे सोरशिल्लो कोड सोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. सोर पदवीदार देवा, तुवें आमकां दिल्ल्या पवित्र जेवणान आमी दादोशी जाल्या. भाग्योन आंतोनीची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून तुजी सेवा सदां भोगतीण करूंक आनी मोगान आनी सुडसुडायेन आमच्या भाव भयणीच्या गोरजांक पावूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सोव्यां आसूं. तुमचे सवे आसूं. आशिर्वाद घेवंक तुमचे तकल्यो बागुया. सर पदवीदार देव तुमकां वायटा विघ्नांतली निवारूं आनी तुमचें जिवीत सगल्या बऱ्या देण्यांनी भरूं. आमेन. सोरोनात असलो आनंद तुमकां फावो जावच्याक तुमची काळजां आपल्या उतराक तो आयती करूं. आमेन. आमेन. कितें बरें आनी सारकें तें समजून आमच्या बापाची कुशी परमणें चलूंक आनी अशें सुर्गीच्या सुखाक पावूंक तुमकां फावो जावं. आमेन. आनी सर पदवीदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर दिवं आनी तुमचें सवें सदां आसूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ता शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.